बाणस्तारी ब्रिज काढून सारको सोंपता थंय हांगा एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा. बसीक एक टक्कर मारलेली आसा ही इनोवा कार. बसीचो इतको धक्को आहा की इनोवाचो कारीचो फाटलो टायर जो आहा तो सामको पंचर जालो पळोवपाक शकता. पळयल्यान अशें दिसता की बस ओवरटेक करताली आनी ओवरटेक करता आसतना ह्या इनोवा कारीक तेणें धक्को दिला. अरे टू व्हीलर वाला गाड़ी है, हम लोग को मालूम है कैसा जजमेंट है. तुम लोग ऐसा घुसाया डायरेक्ट. नहीं घुसाया, मैं मेरा गाड़ी तो उधर गया. ये बस का बात करना, ये तो बात उसमें तो वो स्लिप करके इसमें आया. क्या हुआ? ओवरटेक कर रहा था बस. वो ये साइड में लाइन चेंज कर दिया. हाँ, वही ओवरटेक कर रहा था मतलब. वो भी स्पीड में. वो पता चल रहा है. देखो ना किधर लाके खड़ा. हाँ, वही है. पुलिस को फोन किया. बसीची पोझिशन आशिल्ल्या कारणान सारकें दिसता की बस ओवरटेक करताली आनी जबरदस्त धक्को हे इनोवा कारीक दिला. इनोवा कारूय दिसता म्हाका खंयची तरी VIP ची. सगळे ट्रॅफिक जाम जाल्लें आसा. ड्रायव्हर कोण तो रे? माझी गाडी बाई पोचलेल्याकडे पडायला. किती झाले? हा? न्यूज रिपोर्ट किती झाले? हांव नीट वयतालो हय. फोंडा वचपाक. ओके. ती गाडी ओवरटेक करपाक येयली. फुडल्यान बस येयली. ते गाडी इनोवान दोगांयकूय ठोकले. हा, तुमकां माझी टोटल डॅमेज गेली बसलेल्याकडे. हा, म्हणजे त्याने भितर मारली. त्याने भितर मारली. तुम्ही फोन केला पुलिसेक? ना बोर्ड नंबर आसा पुलीस स्टेशनाचो. केलं म्हणतो त्याने. काय लागली? महानंदा बस आसा पोंडा टू पेंजीम ट्रीप आशिल्ली. लोकांक एक सुचोवणी आहा की ट्रॅफिक जाम जाल्लें आसा सामकें. ड्रायव्हर खंय गेलो बसीचो? रिपोर्टर कितें जालें? अरे हांव वयतालो न्हू. हय. म्हाज्या फुडल्यान एक गाडी चलताली. ते ओवरटेक करीत येयले गाडयो ह्यो. हा, ते ओवरटेक करून येताले. दोन्ही गाडी ओवरटेक करताले. ती एक गाडी फुडल्यान थंय रावली तिची ब्रेक मारून अशी वयताली ती. हा. आमी रावले ती म्हाका लागली आनी तेकाय लागली. ओके. हा, इनोवान ते काय तेकाय लागली आनी म्हाका लागली. तू काय लायली? हय.
करपाक